मी पावला हॉन्सलो मार्केट. आता हॉन्सलो म्हणटा थिंगा हॉन्सलो हाय स्ट्रीट. तर मार्केटात भितर वचपाची पयलीं मातशे भायले सीन पळोवन घेयात. हे हॉन्सलो हाय स्ट्रीट. आता नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव विनोद नायक. तर आतां हांव पावला हॉन्सलो आनी आयज हांगासर फर्स्ट टायम हेंच्यांनी ऑर्गनायज केला हॉन्सलो मार्केट, गोवन मार्केट म्हणून ऑर्गनायज केला. ते कवर करपाक येयला आमी. तर बसात आनी पळयात हॉन्सलो मार्केट. हे पळय आमी पावल्या हिंगासर हॉन्सलो मार्केट प्लेस म्हणून आहा. मार्केट प्लेस हॉन्सलो हे पळय. तर भितर या आनी पळोवया मार्केट कशें लागला आनी कितें आहा, कितें कितें मेळटलें आनी तें सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. चलया भितर. हे ऑर्गनायझर्स आनी रेस्टॉरंट ओनर. मार्केट स्टार्ट जातले 9 पण 9 ऑलरेडी जाल्ले आसा. हे मांडवी हे न्यू ओपन केला. पयलीं म्हाका तीक नाका कितें जातलें तेंचे. आतां न्यू ओपन केला. तर हांगात आहा मार्केट. वचून पळोवया आमी. बरें सिच्युएशन बरें आनी कार्निवलाचो पोस्टर बी लायल्लो हांगासर. तर मार्केट हांगा सगळ्याक लागलेलें आसता. हे हांगाचें वातावरण पळोवन घेयात. खुबशे रेस्टॉरंट तुमकां हांगा दिश्टी पडटले. इंडियन जाले, चायनीज जाले, थाय जाले. हे म्हाका तीक नाका. पोर्चुगीज सी फूड पासून आसा हिंगा. मुंबय, गोवा पोर्चुगीज सी फूड, थाली शॉप. मागीर हे मार्केट आतां सगळें लागलेलें आहा. आता सकाळचे 9:30 जाला. म्हणजे लोक येतले, सुशेगाद येतले. गोवन विनेगर, कोकोनट ऑयल काय. आणि विनेगर प्राइस किती? 13 पावंडाची बॉटल. बांगडे 4 पावंड. हे 5 पावंड. सोला 3 pounds. पिंडा सोला 3 पावंड. पिंडा सोल. सुकी सुंगटां. सुकी सुंगटां कितले बाय? 2 pounds. 2 पावंड. आणि हे तिरपळ. ओके. कितले स्टॉक आहा आनी आहा तुमचे कडेन? कातीची मसाज. चेरी जावं. कातीची मसाज. मार्केट स्टार्ट जाल्लें आहा ऑलरेडी. आतां 10 जाला टायम. आनी धाकटेशे फर्स्ट स्टार्ट केलें तेंच्यांनी हांगासर. आनी धाकटे स्टॉलां दिश्टी पडटले. गोंयचे नुस्तें जालें, सुके मिरसांग जाले, मागीर सुंगटां, सोलां, पिंडा सोल, गोवन विनेगर आनी भरपूर कितें कितें आहा. हे सगळें पळोवपाक मेळटलें तुमकां. तर पळयात सुशेगाद आनी टायम काडून येयात येता जाल्यार. रेशाद मसाला हांगा. चिकन रोस्ट मसाला. टायगर प्रॉन बालचा. प्राइस कितें? 3 पावंड. सगळे 3 पावंड. सगळे हेवी खंयचे कितले जाता? आणि मॅगी पॅकेट कितले पडटा का? 2 पावंड. मँगलोरियन मसाला बी हांगा सर 5 पावंड.
हां हेही मँगलोरियन मसालो एका कितले हेही 5 पाउंड तर मँगलोरियन ऑप्शन्स बी आहा मँगलोर कार्ड मागीर हिंगा चकली आसा हांगासर मागीर हे गोवन कॉर्मोला मागीर हे पळय हे कितें म्हणटा कुकीज विंडा सॉलो आहे विंडा सॉल कशें बाबा 1 pound. 1 पाउंडाक Craft cheese. हे कितें Craft cheese. क्राफ्ट चीज हे गोंयान 5 pound. हे गोवन प्रोडक्ट Na, Pinato, Dubai, हां Pinato. हां. Masala ponggel, peanut, dish, baby. आंबे सॉल आहा हिंगा मागीर मसाला बॉम्बील खंय आनी हे सॅम्पल न्ही जे मुर्ती आहा न्ही ते मुर्तीचे प्रायस कितें Different stage, different price. ते आनी सायबीण मायजे कितले आसतले 30 pound. 30 पाउंड हे सायबीण मायचे स्टॅच्यू 30 पाउंड आनी जिजसाचे 45. 45 पाउंड जिजसाचे हे 45 पाउंड बरे व्हडले आहा आनी मातशे हेवी आहा अशे प्लास्टीक अशें म्हणून सांगपाक शकना पण बरें आहा क्वॉलिटी एकदम हेवी अशें फॅन आहा वन ट्रेडिशनल स्टायल फॅन आहा मागीर हांगासर रोजरी आहा हे रोजरी न्ही रोजरी कशें 5 pound. 5 पाउंडान एक रोजरी 5 पाउंडान एक मेळटले 3 1 2 3 4 कलर आहा आनी मागीर धूप आहा धूप चिकन रोल कशें बाबा सन्नास Sana from Goa. हे कितें म्हणटा हे ब्रेडा कितें म्हणटा हे आमचे हे म्हणटात न्हू का वॉश ब्रेड म्हणजे आमचे कात्र्याचे हे ना कात्रे पाव न्हू ते पाव म्हडी आदी पाव म्हटले जाल्यार. पाव दी म्हणटा पाव पण हिंगा सर फॅशीन घालता हेजे भितर मागीर ते भाजी घालप आनी हांव ना भाजी घालता सरपे तेल घालता चेरीस पाव घालता ओके अशें आनी कशें ते 3 पाव 3 पाउंडान एक 3 ब्रेड पाव हो धरपाचो आनी हितून भितर घालपाचो मायक्रो न्हून करून विकपाचें ओके मायक्रो मारपाचें दिवपाचें मायक्रो घालपाचें ब्रेड रेटीन आनी अशें दिवपाचें आं ओके ओके आनी सान्नास 2 टायपाचे आहा एक प्लेन आनी एक आनी चून आनी गोडाची एका फुटी म्हणटा आं फुटी ओके साखर घालता आनी करता आनी हे गोवन स्टायल केक केक गोवन आं आनी हे कितें म्हणटा बाय हे बिस्किट्यो बिस्किटी मागीर दोस आहा हिंगा दोस 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 कितले दोसाची प्रायस 5 पाउंड कितले 5 पाउंड 5 पाउंड कितले उरतले भितर कितले ग्रामा 300 ग्राम्स 1 2 3 4 5 8 पीस आहा 8 पीस दोस 5 पाउंड बरें आहा डील आनी हे कितें 1 पाउंड चिकन रोल हे चिकन रोल 1 पाउंड उडून दाखयता तुमकां हे पळय हे पळय असो करून घालपाचो दोन खायल्या पुरो एक हाल्या पुरो एकू पुरो एकदा एक हात दोन जात दवरा गोंयची भात पूण हिंगासर कप केकीन केल्या हे भात हांगाचे भाशेन कप केकान केला भात आता हे आणि
एक पावंडाचो एक रोल आहा, चिकन रोल आहा, मागीर टॉस जाले ग्रामचा हिसपान न्हू एक 8 पीस मेळटले तुमकां एक बॉक्सान वर्थ इट. आणि मागीर या 5 पावंडान एक बॉक्स. मागीर सान्नास आहा, मागीर तेज्या वांगडा ते पाव, मागीर ते स्टफींग करून दिता तुमकां. आणि हांगासर हे पळय कलरफूल आनी एक्झॉटीक कितें म्हणटा केक एक्झॉटीक केक गोंयांत खुबशे दिसचे पडटले तुमकां. मडगांव बीन अशे असले कलरफूल केक म्हणटा. बाय खंयचे तुमी गोंयांत माजोड्डा ओके ओके. आनी कितले वर्सां तुमकां ओके 6 वर्सां जाली म्हळ्यार आतां 6 ते 8 वर्सां म्हणजे सगळे वस्तू मेळटा हांगासर. सगळे गोंय करता कितें जाय तें सारकें तर दिता जाय जाल्यार तुमचें रेस्टॉरंट आहा फक्त ना शॉप अशेंच करून दिता सर. ओके बरें. क्रिसमसाक जाय जाल्यार करून दिता क्रिसमसाक बी जाय जाल्यार मागीर करून दिता. ऑर्डर बीन दिता. बरें तर मेवचें तर अशेंच आनी बाकीचीं दुकानां पळोवया आनी हॉन्सलो पळोवया आजू बाजून आनी मागीर हिंगासून शिफ्ट मारया. Thank you for covering me. You're welcome. हे हांगाचे भायले वातावरण पळयात. हॉन्सलो हाय स्ट्रीट आतां हे नियरेस्ट स्टेशन म्हणजे हॉन्सलो बस स्टेशनार देंवपाचें आनी हांगा येवपाचें. तर गाडी घेवन येयल्यार पार्किंगाचे अशे ऑप्शन बी भरपूर आहा तुमचे कडेन. बसीन येवपा जाता, ट्रेनीन येवपा जाता, गाडये घेवन येवपाक बी जाता. हे हांगाचे भायले वातावरण. भरपूर इंडियन रेस्टॉरंट तुमकां हांगासर दिश्टी पडटले. त्याच भाशेन गोंयचे रेस्टॉरंट बी तुमकां हांगासर दिश्टी पडटले. हे पावंडलँड शॉप 1 पावंडान वस्तू मेळटा सगळे हांगासर. हे फार्मसी बूट्स म्हणटा ते. नेक्स्ट शॉप आहा पळय थिंगा. आनी हे हॉन्सलो मार्केट प्लेस. सोमते भितर वचपाचे तुमकां अशें हे वातावरण दिश्टी पडटलें. आयज फर्स्ट टायम ऑर्गनायज केला. ते ऑर्गनायज करपी मनीस हिंगा आसा आनी तेंचे रेस्टॉरंट बी आहा हांगासर. आनी तेंचे कडेन आमी उलोवया की हे मार्केट कशें प्लान केलें आनी कशें आयडिया येयले अशें लोकांक. आतां हांव आमचे असले मनीस पयस रावता तर गोंयचें जेवण जालें, गोंयचे वस्तू जाले आमकां मातशें लंडन येवचें पडटा व्हरपाक. तर तेच भशेन तेंचे कडेन उलोवया. हे बाब जावन आसा मायकल आनी सायमना वळखता स्कूल पणासून. आनी हे बाब मेलकम. तर हांकां विचारुया आमी की हेंच्यांनी कशें प्लान केलें आनी कशें ऑर्गनायज केलें आनी कशें आयडिया अशें येयलें हांकां. मांडवी नांव बी पयल्यार तुमकां गोवन फिलींग अशें येतलें. आनी तेच भशेन तेंच्यांनी खूब ऑर्गनायज केलां. आतां थिंगा पळयतले जर कार्निवलाचो बॅनर आहा. तर थोड्याच दिसांनी कार्निवल जावपाचें. केन्ना कार्निवल तें 18 फेब्रुवारी कार्निवल जावपाचें. तर आमी येवया आनी बरें धुंवर घालया. तर विचारया तांकां की कितें म्हणून हें मार्केट. हांव मायकल बेवन. आनी गोंयांत उयो हांव माजोड्डेचो. माजोड्डे. आनी हांव आतां गोंयकार जे घरासून कितें करूंक टॅलंट आसा, कितें गोंयांक बिजनस करपाक सोदता, तांकां शॉप घेवपाक बी तांकां बरें एक्सपेन्सीव आसता. सो एक मार्केट प्लेस करून लोकांक सपोर्ट करून तांकां वयर काडपाक चिंता. म्हणल्यार सगळे अशें गोंयचे गोंयचे लोकांक लोकांक गोंयचे कितें करता products ताका. जाले अशें. हय. आतां हांवें शॉपिंग केलां भरपूर. हे बरें एक्चुली बरें आयडिया आहा. म्हणल्यार खुबशे लोकांक हे सगळें मेळना. सुकें नुस्तें जालें, सोरपोतेल जालें, मागीर
गोंयचे स्पायसीस जाले हे सगळे हांगासर लोकांक मेळटले तर आतां आमी पाप सायमन ना बेसिकली हांव तुका सांगपाक सोदता की आमी मार्केट जे ऑर्गनायज केलें न्हू हांवें मायकलान हय की आमी गोवन कम्युनिटीक वी वॉन्ट टू शो इन UK दॅट समथींग कॉल्ड गोवन कम्युनिटी एक्झिस्ट हियर सो कितें आसा घरान जे लोक आपापले जे कितें टॅलंट आहा लायक क्राफ्ट आर्ट ऑर समथींग वीच दे आर डुईंग लायक एनीथींग वीच इज रिलेटेड टू गोवन वी वॉन्ट टू शो इट इन द UK मार्केट म्हळ्यार गोंयकारांक आमी कितें गोंयकार कितें करता तें आमकां UKन दाखोवपाक जाय कित्याक सगळे भशेचे कम्युनिटी आपापले जे हिंगा जायते कितें कोत्ताय कम्युनिटीज सो आमी चिंतलें कितें हांवें मायकलान की आमी एक गोवन कम्युनिटी आमी इतली व्हडली कम्युनिटी आहा हिंगा हॉन्सलो स्विंडन म्हणटा का तूं नांव सांग आनी आमी गोंयकार आहाय थिंगा सो आमी एक गोंयकारांक सगळ्यांक एक करूंक सोदता की आमकां हो स्ट्रॉंग युनिटीक दाखोवपाक अशें ना की हिंगा आमी एकामेकाक पयशे करपाक इट इज जस्ट लायक टू गेट ऑल द गोवन्स टुगेदर आमी गोंयकार एक जाले जाल्यार आमची स्ट्रेंथ कितू आहा ती आमी लोकांक दाखोवपाक जाय सो तेच भाशेन ती आमी एक धाकटीशी आतां स्टार्ट केला इनिशियली आमी हे आतां इनडोर दवरला कित्याक वेदराक लागून सो जशें वेदर कम टू समर जातले तेश कोन्न आमी मागीर भायर एक लुगार घेवन लोकांक आमी थिंगा डिस्प्ले करतले त्या टायमार आमी ती व्हडले बाबतीन पळयताय की लोक चड येतले लायक चर्चीन बी संडे दवरले हे कामा लागून कित्याक लोक संडे जो मिसाक येता सो मिसाक सोन जस्ट टू कम एन लोकांनी तें चोवचें कितें आमी केलां सो जायते जाण आपापले जे हार्डवर्क लायक थोडे आमचे गोंयकारा कडेन जायते टॅलंट आहा प्रिंटींग म्हणनाका नेल आर्ट म्हणनाका देन ज्वेलरीज कोत्ताय कोण आनी कितें जेवणाचे आयटम कोत्ताय लायक थोडे गोंयची आमची हॉस्पिताय आहा जे सोरीस आहा बारीक सुकलेले फीश ड्राय फिशीस हे सगळे लोकांनी हाडून डिस्प्ले केला सगळें सो हांव फकत मागता आनी एक होस्ट गोंयकारां लागीं की एक जायन आनी आमकां सपोर्ट कराय टू शो द गोवन युनिटी इन UK हय एटलिस्ट येवपाचें पळोवपाचें तांकां जाय जाल्यार वस्तूय मेळटले हांगासर हय वस्तूय घेवपाक जाता हय, आनी- की ते घेवन तरी आमकां गोंयकारांक सपोर्ट करताय आमी भायल्यांक करचे परस आमी आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करुया न्हू आनी कितें करपाक आनी गरजेचे वस्तू सगळे जायत ते आमकां हय, नुस्तें जायत बडी ते, करपा like, जाल्यार ते नुस्तें जायत सो मसाला जाय म्हणजे मसाला चिली जाय. जाय हय. गोंयच्यो सगळे आमी इम्पोर्ट करताय थोडे कोण कोत्ताय घरांतून ते आपापले जे डिस्प्ले करताय कितें दाखोवपाक शोकेस करपाक गोवन प्रोडक्ट्स इन UK हय एक्चुली बरें ते सगळ्यांक जाय ते असले सगळे वस्तू आनी गोंयांत म्हणजे आमकां गोंयच्या जेवणाक म्हणजे आतां गोवन विनिगर ते वचपा जाय ते गोवन विनिगर वयतले तेजे जाग्यार मॉल्ट विनिगर घातले आमचें जेवण बी हय गोवन विनिगर आमी आतां गोंयची विनिगर घालीत आनी मॉल्ट विनिगर घालीत खूब डिफरन्स खूब जाता difference जाता. टेस्टाक आनी आमकां जशें दिसता आमी जेन्ना ही गोवन विनिगर बीन आमी यूज करता न्हू जे आमकां दिसता आमी गोंयांत जाय हय गोंयानूच आमी जेवण जेयताय हय बेसिकली हांगा येयल्या लोकांक आमचे प्रोडक्ट मेळटले हय सगळे गोंयचे भाशेन फिलींग मेळटले हय आनी एक गोंयकारपण दिश्टी पडटलें हय ते मेन म्हणटा तें आमकां गोंयकारपण जाय हिंगा UKन आनी आमकां युनिटीक जाय आमकां नाका की आमी एकमेका कडेनूच हिंगा कॉम्पिटिशन सो दॅट इज द रिजन आमी ही मार्केट केला हांवें मायकलान मेळोन की लोक एकवटान हिंगा आपापल्याचें कितें आहा तें करचें सो लोकांकूय दाखोवपाक की आमगे स्ट्रेंथ कितें हय एकवट आनी कांय ना देर इज नो मोटीव बिहायंड दीस मार्केट जस्ट टू गेट टुगेदर एकमेका मेवता न्हू लोक बाबा हांव हें करता तूं हें करता दॅट हाव वी गेट इंट्रोड्यूस वी मीट न्यू पीपल नये लोक मेळटा नये लोकांकूय एकमेका उलोवपाक मेवता जायते मार्केट कशी आमची मातशें एक्सायटींगूय करतले रे मुखार की मातशे गेम्स आनी कितें सो लोकां एंटरटेनमेंट लिटल बीट ऑफ गोंयची म्युजीक मुखार चिंतला रे करपा प्लॅनिंगान आहा बट सपोर्ट जाय गोंयकारांचो सो तेका लागून आमी मागताय की गोंयकारांनी आमकां सगल्यांनी येवन बरो सपोर्ट दिवचो आनी तेच भाशेन आमी ओट्रायर हिंगा कार्निवल करताय जो जातलो हाय स्ट्रिटाचेर लोकांक एक मातशें कन्फ्युजन जालां हां कित्याक मॅकडॉनल्ड थिंगा आनी एक आहा हेनलीज रावंड अबाउट इट इज नॉट हेनलीज रावंड अबाउट इट इज ऑन द हाय स्ट्रीट मॅकडॉनल्ड ते मॅकडॉनल्डचे हिंगा आहा ते हय. लागले बोगले ते हांव न्हू बट इट इज द मॅकडॉनल्ड वीच इज ऑन द हाय स्ट्रीट Ah. सो बिकॉज इट इज फर्स्ट टायम ऑन द वीच इज होस्टेड ऑन द हाय स्ट्रीट बिकॉज ऑफ द परमिशन्स एंड एवरीथिंग आय हॅव ट्रायड टू डू अ स्मॉल एक धाकटेचा परेड करता हे फाटी सो Parade, okay. इफ दीस गेट सक्सेसफूल नेक्स्ट इयर डेफिनेटली आमी ते एक्सटेंड करतले ऑन द स्ट्रीट्स सो दीस टायम कम एंड सपोर्ट आमकां सपोर्ट करचो आदार करचो एक धाकटाचो परेड केला मागीर तेजे मागीर आमगेले एंटरटेनमेंट वायज आमचे कडेन हेड तियात्र आहाय मिनी मारियो कोत्ता मागीर आनी एक हेड तियात्र आहा बॉबीट द केप्याचो बट इट इज बीन सपोर्टेड बाय जुनियर नेल्सन आनी डायरेक्टेड बाय मार्क्स
तेच भाशेन आमगेले वन मॅन बँड आहे पॉली ते कुडतोरी रिजमा लेतांव मागीर एक बँड आहा कोस्ट लायन सो जायते कितें आहा प्रायजीस लॉट्स ऑफ प्रायजीस एंटरटेनमेंट फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सो आमी हे कोत्ता हे सगळे गोंयकारांक एंटरटेनमेंट सो दॅट दे डोंट मिस गोवा कमींग इन UK सो हे UKनूच तुका सगळें पळोवपाक मेळटलें आणि ते तियात्र बीन जाता जावपाचे आहा न्ही ते दिसा कार्निवाला उपरांत जातले न्ही होय हे परेड जातकूच मागीर हेड तियात्र जातले हेड तियात्र म्हणल्यार कितें इट इज अ स्टँडींग थिंग बसोन ड्रामा न्हू तो इज लायक आर्टिस्ट एंड द पीपल द पब्लीक आर वॉचिंग ऑन द सेम लेवल एकूच माचयेर एकूच हें ती आणि जातले खंय ते हांगा सकयल गोवा मांडोवीन जातले तियात्र आणि हे ते सगळे पयलीं परेड जातले आणि मागीर तेच्या उपरांत हे सगळे जातले होय तर बरें तर देव बरें करी तुमकां तुकाय करूं, ऑल विनोद द बाबा. बेस्ट थँक्यू तुका ऑल द वे फ्रॉम वॉटफोर्ड इवन हें केलें म्हणून आता लोकांक कळटलें आनी आतां फर्स्ट टायम न्ही आतां म्हणजे स्टार्ट मातशें Every स्लो स्लो Sunday. जातलें आनी मागीर कितें जातलें लोकांक कळटलें प्रॉडक्ट हांव दाखयता तांकां प्रॉडक्ट कितें आहा कितें ना कितें कशें येवपाचें आनी एक्झॅक्टली खंय येवपाचें तें सगळ्यांक लोकांक कळटलें आतां व्हिडिओ पळोवन आनी हेच्या उपरांत गर्दी वाडटले म्हणून अशें हांव अपेक्षा दवरतां होय वाडटली डेफिनेटली वाडटली आनी वाडटले आनी शुअर वाडटले लोकांक कळटलें न्ही आतां हायलायट जातलें आनी अशेंच ऑर्गनायज करा तुमी आनी हाडा सगळे गोंयकारांक एकठांय करा गोंयकारांक एकठांय करूंक रावले चड कर जय सपोर्ट मेळता त्या भाशेन मेळटले डेफिनेटली मेळटले गोंयकार म्हणजे मेन गोंयकार पण डिस्ट्रिक्ट खंय पडटा लोकांक गोंयकार थंय वयतात गोंयकार थँक्यू विनोद थँक्यू व्हेरी तर मेळ्ळा तर देव बरें करूं विनोद बाब तूं इतले पयसून येयलो आनी हें काम आमच्या लागून केलां देव बरें देव करूं वेलकम वेलकम सगळ्यांक बरें बरें करूं बरें वयता चल विनोद सर मेळटले कितें हांगासर तुमकां मेळटले सुकी सुंगटां जाले मागीर सुकें नुस्तें जालें सुके बांगडे आहा सुके सुंगटां आसा गोवन विनिगर आसा तर हांवें घेतला सुंगटां सुकें नुस्तें विनिगर हांवें घेतला सुकें नुस्तें सुकी सुंगटां बांगडे आनी एक बांगडे आनी हे गोवन विनिगर तर हे जालें म्हाजें शॉपिंग 4 पावंडाचे बांगडे आनी हे 3 पावंडाक सुकें नुस्तें सुकी सुंगटां आनी हे विनिगर 13 पावंड तर हे जाले प्रोडक्ट्स हे जाले तेजे प्रायस जाले हे तेजी किंमत आता हेजे सवाय जर तुमकां खंय मेळटा जाय तर म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात म्हाका जाय पडटा हे वस्तू शेफ डॉन किचनान आमी हे चडशे वापरतात तर ताका लागून पयस वयचें पडटा म्हाका हे सगळे वस्तू घेवपाक तर तुमकां आयचे व्हिडिओ कशे दिसले ते कमेंट सेक्शनान कळोवपाक विसरनाकात तर मेळया अशेंच दुसरे जाग्यार आमी आनी भरपूर अशे व्हिडिओ करया तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं तर पळयत रावा कोंकणी TV तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं